सीट मेळ्ळी किती इश्यू आसलो पळय आज म्हाका दिसता सगळ्या गोंयांक खबर आसा आनी गोंयकारांक खबर आसा की PWDची हालत कितें जाल्या, रस्त्यांची हालत कितें जाल्या, PWD जी गोंयान आज कामां करता त्याची हालत कितें जाल्या आनी PWDन जे करप्शन चल्लां ते वेगवेगळे विशय आशिल्ले. आज आमी गोंयचे सगळे लिडर म्हणजे जे वेगवेगळ्या जाग्यांतल्यान आमी आपयल्ले आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज जी कामां करूंक ना रस्त्यांची परिस्थिती म्हणजे काणकोण कुडचड्या पासून कुर्तोरी, मांद्रे, शिवोले हे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सांताक्रुजाच्या पासून सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी परिस्थिती आसा इन्क्लुडींग पर्वरी, सुकूर जे बाकीचे जागे आसा थंय कशी परिस्थिती आसा ते सगळे आज आमी तांकां सांगलां. कशे तरेन केल्ले रोड म्हयन्या भितर काबार जाल्या, पिड्यार जाल्या आनी कित्याक एक्शन जावना कॉन्ट्रॅक्टराचेर, जेईचेर हे सगळे पर्टिक्युलरली इन्स्टन्सीस दिवन आमी तांकां प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक सांगलां आनी तांकां आमी सांगलां की तुमी हांचेर एक्शन घेवची पडटली, घेवपाक जाय. कारण जे आसूं जावं कोणी आसूं जावं कॉन्ट्रॅक्टर आसूं आज दे आर टेकिंग आयदर द डिपार्टमेंट फॉर ग्रांटेड ऑर पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड. सो आमी पर्टिक्युलरली रोड दाखयल्या, पर्टिक्युलरली जागे दाखयल्या, पर्टिक्युलरली इन्सिडेंट्स दाखयल्या फूल सगळ्या गोंयचे आनी तांकां डिटेल्सूय दिल्या आनी फॉलोअप एक्शन म्हणून आमी तांकां सांगलां की वी वील फर्दर गिव मोर डिटेल्स ऑफ वॉट इज हॅपनिंग इन्क्लुडींग सर्व्हिस रोड जो आसा. आज पथेटीक स्टेटीन जो सर्व्हिस रोड आसा पणजे म्हापशाचो तो सर्व्हिस रोडार खड्ड्या पडल्या कारणान ट्रॅफिक जॅम जाता हे आमी तांकां सांगलां आनी तांणी सांगलां की 15 दिसां भितर तो विशय आपूण मेकळो करतलो म्हणून. कारण दॅट सम इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड, मशिनरी इज रिक्वायर्ड ती तांची कितें तरी इश्यू जाला. ही सेड दॅट वील बी डन इन नेक्स्ट 15 days. So we will do also follow-up action on that. स्पीड ब्रेकरांचो पर्टिक्युलरली इश्यू सेसिलान सांगिल्लो, कुर्तोरीचो, कुडचडेचो, काणकोणचो संदेश आनी सगळ्यांनी पर्टिक्युलरली सांगले. श्रीकृष्णान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे विशय आसा ते सांगले, मया कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, मया बिचोले इन्क्लुडींग जे त्या सायडीन दुसऱ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा त्यो दाखयल्यो. सांताक्रुजाचे आमी विशय मांडले, जे रस्त्याचे इश्यू जाले ते सांगले आनी आमी डिमांड केला की सांताक्रुजाचो काल आमी जो ब्रिजार गेल्ले आनी ते क्वॉलिटी ऑफ वर्क आनी पळयल्ली ताका आमी सांगला की आमकां एक जॉयंट इन्स्पेक्शन दिवचें. ताणें सांगलां ते फाल्यां भितर जॉयंट इन्स्पेक्शन ते अरेंज करतले म्हणून. वी वील गो ऑल्सो फॉर दॅट जॉयंट इन्स्पेक्शन. वी वील इन्फॉर्म यू अबाउट दॅट. कारण त्या ब्रिजाची परिस्थिती जशी आसूंक जाय तशी ना. सो हे वेगवेगळे जे PWD रिलेटेड विशय आसा, जे विशय आसा रिलेटेड टू पब्लीक वर्क्स, पब्लीक कन्व्हिनियन्स अँड द पथेटीक स्टेट ऑफ रोड्स हे आमी सांगून दिला, दाखोवनूय दिला. सिओली सारख्या जाग्याचेर रस्ते जो 2-2 म्हयन्या पयलीं केल्ले ते व्हांवून कशे गेले, आसागांवची परिस्थिती वेगळी ना अशी परिस्थिती गोंयभर आसा. ज्या जाग्यार पावसान रस्ते केल्या, पावसा पयलीं केल्ले रस्ते आतां ऑलरेडी व्हांवून गेल्या. पणजेची परिस्थिती आमी ताका दाखोवन दिली, सांगले की पणजेन कितें चल्लां. तालिगांवान काल सुद्दां ज्या तरेन रबल घालून कितें करून सोडला ते सांगले. आनी खंय तरी दिसता आमकां की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी जे सिवरेज डिपार्टमेंट दॅट इज अनदर करप्ट डिपार्टमेंट वीच इज देर, दे आर डुईंग वर्क्स फॉर द सेक ऑफ डुईंग इट आनी ताजो इफेक्ट पब्लिकाचेर पडटा. कारण खंयच कॉर्डिनेशन ह्या डिपार्टमेंटा भितर आसा अशें कशें दिसना. कारण द ब्लेम्स ऑल्सो कम ऑन दॅट. वी ऑल्सो सॉट सर्टन एक्सप्लेनेशन ऑन करप्शन. ही रिफ्यूज टू स्पीक ऑन दॅट, बट फॉर अदर थिंग्स ही इज अश्युअर्ड that he will take immediate action and it will be strict action and if need be जे कोणाक सस्पेंड करपाक जाय, कॉन्ट्रॅक्टराचेर क्रिमिनल एक्शन जावपाक जाय जाल्यार जावपाक जाय. म्हाका दिसता न्ही आमी चीफ मिनिस्टरान वर्सां पयलीं सांगिल्लें, आमच्या चीफ मिनिस्टरान वर्सां पयलीं सांगिल्लें की आपूण इन्क्वायरी करतलो जे रस्ते पिड्यार जाले, जे कॉन्ट्रॅक्टरांनी सारकें काम करनाशिल्ले तांकां रिस्पॉन्सिबल धरून नोटीस काडटलो म्हणून. पूण अजून पर्यंत एक कॉन्ट्रॅक्टर सोडलो जाल्यार गोंयभर खंयच तो रिपोर्टूय हांगा पावूंक ना. दॅट इज अ डिफरंट स्टोरी. सो देर इज नो कॉर्डिनेशन. चीफ मिनिस्टर प्रॉबेबली खंय बसून उलयता आसत आनी तांकां हांगा धाडना आसत. पूण तांणी एकूच कॉन्ट्रॅक्टर आसा गोंयचो जाचे आज काम ताका तांणी नोटीस इश्यू केल्या. पूण वॉट अबाउट द अदर कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी बाकीची जी घाणेरडी कामां जाल्या गोंयान ताचे जी परिस्थिती आसा ती पर्टिक्युलरली संदेश हू हॅड बीन लिडींग this particular meeting, he has explained this to him and he has followed Sandesh and other team members including Sri Krishna Valmiki and आमचे जो कुतरी आणि सेसिल बी आसा ते फॉलो अप एक्शन घेतला. तुका दिसता PWDन करप्शन ना म्हणून हांवें सांगलें म्हणून देवाक सुद्धा खबर आसा कितलें करप्शन आसा ते. म्हणजे PWD जी कामां करता, कला अकादमीच्या पटान, रस्त्याच्या पटान जे कितें काम करता पळय, आज 20% पयलीं आमी आयकले 5-10% आसले म्हणून फाटल्या सरकारान. आता ह्या सरकारान 10, 20, 15, 25, 30, 40 पर्यंत सुद्धा पावला म्हणून ऐकला. सो आता घेतल्या आणि दितल्यांक खबर आसतली हे पर्सेंटेज कितली आसा ती. पण लोकांक त्रास करून करनाका. जशें स्मार्ट सिटी 1400 कोटी, मेजून दाखोवचे 1430 कोटी खंय मोडल्या ते. म्हणजे तुमकांय जर तुम्ही पणजेन भोंवता, आमी पणजेन भोंवता,
पणजेचेर जर 1400 कोटी खर्च जाले जाल्यार ते खंय जाले ते दाखोवचे. म्हणजे डू आय नीड टू आन्सर पीडब्ल्यूडीन करप्शन आसा काय ना ते काय लोकांक खबर आसा, तुमकांय खबर आसा, ऑर इट इज जस्ट दॅट वी वील रिपीट वॉट वी आर सेइंग. इट इज दॅट द करप्शन हॅज ऑलवेज बीन देर. 5-10% वयल्यान आता 40% वला. दॅट इज द स्टेट ऑफ पीडब्ल्यूडी. आणि त्या खातीर आज एक्सिडेंट जाता, लोक खड्डे वाचोवपा खातीर खड्ड्यान पडटा, फोंडान पडटा आनी जीव वता. ही परिस्थिती आसा आणि हाका पीडब्ल्यूडी जबाबदार आसा, पीडब्ल्यूडी करप्शनूय जबाबदार आसा. पळय आज गोंयान कितलेशेच ऑफिसर आसा जांकां एक्सटेन्शन मेळ्ळा. हे एक्सटेन्शन कित्या खातीर? कारण तांकां तो एक मेथड खबर आहा करप्शनाचो, तो कसो फुडें व्हरचो, कसो करचो तो मागीर नवो आयलो जाल्यार परते शिकचे पडटा न्ही. सो ते परते कशें शिकोवप तांकां, म्हणून तांकांच कंटिन्यू करता. की मिनिस्टरांकूय बरें जाता की हो हाका सारको आपलो मेथड खबर आहा, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, कोणा कडल्यान कितले घेवपाचे, कशें करपाचे, कशें विदाउट डायरेक्शन पयशे कलेक्ट करपाचे. आमी तांकां जेन्ना सांगले की 15 कोटीचे खड्डे पुरोवपाचें काम म्हापशा तिवी आनी परवरी ना कालांगूट दिला, म्हापशेचे खड्डे भरूंक ना, तिवीचे खड्डे भरूंक ना, जाल्यार 15 कोटीचे विदाउट टेंडर ऑन नॉमिनेशन बेसीस 15 कोटीची कामां कॉन्ट्रॅक्टरांक मेळटा कशी, हो प्रश्न आसा. सिमिलर लायक कला अकादमी और जी बाकीची कला मंदिर कितें कितें आसा ते, दॅट इज ऑल्सो सो मेनी वर्क्स आर बींग गिवन ऑन नॉमिनेशन. दिस इज अ रॉंग प्रोसिजर विच इज बींग फॉलोड. आणि ताका ह्या गोष्टीचे कांय खबर ना अशें आमी तो म्हणटा की आपल्याक ते कॉन्ट्रॅक्ट कशें दिला म्हणून खबर ना. सो वी आर सेड वी वील ब्रिंग द डॉक्युमेंट्स टू शो इट. तुम्ही इतकी इन्शुरन्स घेतल्या पाहिजे, तुम्ही इतकी इश्यूज मांडल्या पाहिजे, इन्शुरन्स केलं दिला ताणे आता इमिजिएटली सगळे पॉइंट नोट केल्या. म्हाका दिसता संदेश तू ह्या विशयाचेर सांगत बरें, कारण यू आर रिडिंग द प्रोजेक्ट. आम्ही जितले इश्यूज ज्या रस्त्याचे इश्यूज आम्ही ताका सांगला ते सगळे ताणें नोट करून घेतला. ताणें सांगला फुडल्या 7 ते 8 दिसां भितर आपूण हाजीच सगळी एक्शन घेवन ते रस्ते जितले आसात ते रस्त्याची कामां करून घेता म्हणून ताणें एश्युरन्स दिला. त्या भायर प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर एश्युरन्स प्रश्न आलो कितले डिटेल्स लिस्ट कितलो व्हडलो आहा, कितले नंबर्स दिलो तुम्ही? हांव तुका एक डेटा वायज सांगता. म्हाका दिसता आमी स्टार्ट केल्ले मांद्र्या, सिओले, सिओलेन आसागांव सगळे येता भितर, तिवी, म्हापसा, सालिगांव, पिलेन, पर्रा, तालिगांव, कुडचड्या, कुर्तोरी, काणकोण, कुंकळे, मया कॉन्स्टिट्युएन्सी, सुकूर, परवरी धरून सर्व्हिस रोड. इवन लोकेशन आम्ही लोकेशन दिल्या. आम्ही ती लोकेशनां दिल्या ती आयच्या दिसा म्हाका दिसता जी प्रायमरी ना ऍटलीस्ट 30-40 आसतली लोकेशन ऑल ओव्हर गोवा, विच यू हॅव सेड पर्टिक्युलरली रोड बाय रोड सांगला, विच नीड्स इमिजिएट अटेन्शन टू अवॉइड इनकन्व्हिनियन्स टू पब्लिक, अवॉइड एक्सिडेंट्स. आणि ऍट द एंड ऑफ इट 2.5 वर्सां केल्ली ना कामां थंय. म्हणजे ज्या आता सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्टिक्युलरली धरली तर जाल्यार ती सालिगांवान म्हाका दिसता फाटल्या वर्सा आमी प्रोटेस्ट केल्लो पावसान, बीजेपीचे कमळ लायिल्ले ते हातूंत भितर. ते कमळ चिखलान गेले पूण तो चिखल अजून तसोच आसा. 30 चे काम आहा, बाय व्हेन दे विल वी विल फॉलो 7 to 8 days. 7 to 8 days they will attend to this. सी आता Also, Valmiki asked questions saying that we want the Jays to be proactive. Proactive म्हणल्यार this is their responsibility to go down on ground level आणि चेक करपाक खंयचे रस्ते सारखे ना, खंयचे स्पीड ब्रेकर पेंट करूंक ना आणि खंयचे ड्रेनेज उक्ते आहा, पॉटल्स आहा ते सारखे करपाक. Right now we can see that the Jays are totally ineffective. They are not proactive. ताका लागून आमी रस्त्यार येवन हे सगळे करपाक जाय. And we have asked for every JE of every constituency who is in charge of and requesting जे लोक हा जे गोंयकार कि if your roads are bad, reach out to us and we will hold us Jays responsible. This is just the beginning now. We are fed up of this bad roads. कितले जाण पडटा मोडटा, आमचे पुलीस लोक जे हा पासून पडटा मोडटा, everyone. And we have seen like Salman from Mapsa has given saying that a lady has got a miscarriage because of traveling on the pothole road. She has lost a baby. People have died on the roads. How many more lives we have to take to come here, that we have to personally come here and request Mr. Parsekar to do the roads right? This is the J's job. They have to do their jobs. Teka lagun ami request karta with all the list. So Jay log ha, please reach out to the leaders of Aam Aadmi Party and we will make sure that the work gets done. We will sit on their heads and we will make sure that lives are safe. चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट करत आसता मध्ये 2-3 गजाली सांगता. चीफ मिनिस्टर आयज आसा पळय, चीफ मिनिस्टर आयज आसा 2027 आसचो ना, ते आसतले. आतां
स्टेटमेंट करीत असता आमी जेन्ना हांगा सिंपल क्वेश्चन विचारपाक येता, आमी मोर्चा हाडूंक ना. आमचे एक 10 जाण 15 जाणांचे लिडर आसा, विथ एन अपॉइंटमेंट आमी आयल्या जाल्यार पुलीस हाडचे पडटा सरकाराक आडोवपाक. म्हणजे जाल्यार उरना कितें आनी. म्हणजे डेमोक्रेसी काल ते कितें संविधान हत्या बित्या कितें म्हणटाले पळय, संविधानाची हत्या डेली करता मरे. ही संविधानाची हत्या न्ही, आमकां डेमोक्रेटीक रायट ना. आर्टिकल 19 वाचला चीफ मिनिस्टरान किंवा बाकीच्या सरकारान या फ्रीडम ऑफ स्पीच ना. वाचचे हांव दिता धाडून कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द वन विथ जे पॉइंट एंड से हाजी हत्या म्हणून. सारखे जे आम्ही शिकला कॉलेजीन ते धाडून दिता. वाच ते सारखे 19(1)(a), 19(1)(2)(f) वाच आणि पळय खंयचे खंयचे रायट गॅरंटी करता आमकां ते. पुलीस कित्याक धाडपाक जाय प्रत्येक गोष्टीक? आमी कितें मोर्चा घेवन आयिल्ले हांगा बोवाळ मारपाक आयिल्ले? वी हॅड कम टू आस्क क्वेश्चन्स विच आर क्रेडिबल क्वेश्चन्स, पॉइंटिंग क्वेश्चन्स. गोंया खातीर कितें बरें काय म्हणून, गोंयच्या रस्त्यांचे पाड कित्याक पडला काय म्हणून, गोंयान कामां कित्याक जायना काय म्हणून, पुलीस कित्याक जाय? वाय शूड पुलीस अ कंपनी आर? फाल्यां खंय खंय जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक सांगा मरे पुलीस घेवन वचा म्हणून तुमी. तो पुलीस बेकार आसा म्हणून काय आमी बेकार आसा म्हणून? वाय इज पुलीस रिक्वायर्ड? संविधानाची हत्या भारतीय जनता पार्टी डेली बेसिसार करता. आमचे कॉन्स्टिट्यूशन पांयां घालताय, पुलिसांच्या पॉकेटान कॉन्स्टिट्यूशन घालून आमकां आडोवपाक सांगता तेन्ना कॉन्स्टिट्यूशनाची हत्या जायना? ते प्रोग्राम केले म्हणून जायना? 10-15 कोटी मोडून लोकां खातीर वापरा, ते लोकां खातीर रस्ते करपा खातीर वापरा, आणि मागीर उलया संविधानाची हत्या म्हणून. ऑल थिओरिटिकल. पुलीस आज सरकार जे स्टेटमेंट करतात ते ताकाय खबर ना, ताणें मान्य केला की काय गजाली ताणें म्हणला असं आपल्याक खबर ना. आपल्याक ऑर्डर रावपाक जाय. ही इज अ हेड ऑफ द PWD अँड इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी की ते प्रॉब्लेम आसा ते ताणें सॉल्व करपाक जाय. आणि ताणें आमकां एश्योरन्स दिलायात. आमकां आनी कोणाच्या पॉलिटिशियनांचे एश्योरन्स नाका, कारण पॉलिटिशियन आज कानान घालत आसा. पर्टिक्युलरली भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा ते कानान घालत आसा. शिवोलेचो इशू हांवें फाटल्या वर्सा सांगिल्लो लोकल MLA. शिवोले कितें घडटा, शिवोलेचे रस्ते जेन्ना आमचीच थंय पडले. आणि एका बायलेक हांवें पयली, आमी जेन्ना शिवोले आशिल्ले, सालिगांव पर्टिक्युलरली, आसागांवचो जो रोड आसा, पंचायतीच्या फुडल्यान जो रोड आसा, त्या रोडाची परिस्थिती देड वर चलपा सारखी नासली. जेन्ना आमी ते प्रोटेस्ट करपाक गेल्ले तेन्ना आमच्या फुड्यांतल्यान एक बायल गाडयेंतल्यान देंवली आनी चलत गेली. तर तिका आमी प्रश्न केलो कित्याक लागून तुजी गाडी लागता का म्हणून. द आन्सर वॉज की आय एम प्रेग्नंट आणि दिस कॅन लीड टू मिसकॅरेज जावपाक शकता ताजी, म्हणून ती चलत गेल्ली. आणि इट्स अ फॅक्ट. आज आमकां सलमानान सांगलें की म्हापशा देर हॅज बीन अ मिसकॅरेज बिकॉज ऑफ द रोड. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दॅट चाइल्ड हू कुड हॅव सीन द डे ऑफ? कोण रिस्पॉन्सिबल? PWD रिस्पॉन्सिबल, PWD मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल, सरकार रिस्पॉन्सिबल? नो अकाउंटेबिलिटी. सो रायट टू लायफ जे आर्टिकल 12 हांव तांकां शिकयता कॉन्स्टिट्यूशन जाय जाल्यार, दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अँड गुड रोड्स इज आवर रायट टू लायफ. गुड रोड्स इज अ गॅरंटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स म्हणून आसता ते वाचा केन्ना कॉन्स्टिट्यूशनान. ते गजाली सांगता. संविधानाची हत्या तुम्ही केल्या, दीस रात तुम्ही करता. काँग्रेसीन केल्या आसत पयलीं ती, पण आज तुम्ही करता. आणि आज तुम्ही ज्या तरेन करता तातूंत करप्शन, तातूंत सगळे विच ऑल मीन्स दॅट कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स आर बींग टेकन अवे, आवर रायट्स आर बींग टेकन अवे. आणि आता आमकां कोणाचेरूच विश्वास ना. वी वील होल्ड डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल. आमी डिपार्टमेंटाच्या हेडा कडेन वतले, मागीर ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसूं, वॉटर डिपार्टमेंट आसूं, PWD आसूं, कोणी आसूं. आणि ते सिवरेज कॉर्पोरेशन इज अ करप्शन कॉर्पोरेशन. सगळे कडेन रस्ते फोडून घातल्या, कनेक्ट करूंक ना. आमकां 15 दीस आमी प्रत्येक जेईंचेर घालतले. मेमोरंडम दितलेच आमी, पर्टिक्युलरली दाखोवनूय दितले. आमी जेईंचो डेटा मागला. आमी जेईंक रस्त्यार हाडटा. आता आम्ही रस्त्यार हाडल्या म्हणून सरकाराक मरे आज लोक रस्त्यार येता ते पडून गेल्ले ना. ते म्हणटा अरे घ्यायचे रे गोंयकारांक ताणी अशें की कोत काडला. गोंयकार रस्त्यार आयलो, गोंयकार रस्त्यार हाडले, सरकारान काडले रस्त्यार गोंयकारांक. हे JEE जे आज ते पयलीं फाटले जे घेतले परत घेतले, करप्शना अंडर घेतले, नॉन क्वॉलिफिकेशन आशिल्ले घेतले, नॉन क्वॉलिफायड प्रमोट जाले, हे सगळे जे गजाली आसा ताका रिस्पॉन्सिबल इज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. आणि सरकार कोणीय आसूं, हांकां एक गजाल कळपाक जाय की हे जर रॉंग काम करता, कायद्याच्या चौकटीन बसून काम करना जाल्यार लोक तांकां जाप विचारतले. वी वील फायल कंप्लेंट्स इफ रिक्वायर्ड बिफोर करप्शन, विजिलन्स कितें आसा नाका घेवं एक्शन, पूण खालीच रावतले. देर विल बी सम टायम वेन द कोर्ट्स विल इंटरफियर अँड कोर्ट्स विल हॅव टू इंटरफियर. आणि ते जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता आज जी सरकारान जे रस्त्यार हाडल्या पळय ते रस्त्यार येवन सरकाराक कांय फरक पडना. गोंयचे लोक कितलेय बॉब मारूं तांकां कांय फरक पडना. कातडी दाट जाल्या.
ती कातडी दाट जाल्या म्हणटा पळय ती परिस्थिती आज सरकाराची जाल्यार खूब दाट जाल्या ती तांकां कांय फरक ना कितले कान तर दापून दवरल्या थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.